नमस्कार गोमंतक टीव्हीची तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि दीप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। शेवटाक खापरेश्वर देवाची मूर्ती पुलिसाच्या खर बंदोबस्तान काढली। सध्या वडाचे झाड स्थलांतरित करपाचे काम आसा सुरू। कुंकळे हिट अँड रन अपघातांत 32 वर्षाच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण। रस्त्यान चलून वतना गाडयेन धक्को दिल्ल्यान जालो अपघात। कुंकळे पुलिशेचो फुडलो तपास आसा सुरू। जीएमसीत चलपी हर्ष बेनवाल यांची माफियागिरी खपोवन घेवचो ना, कोणाचे राजकीय दबावाकूय बागोवचो ना। मंत्री विश्वजीत राणेंची शिटकावणी। रोखड्योच खंय नव्यो अँब्युलन्सी। एकीकडे उदका खातीर वळवळे, दुसरीकडे निसर्गीक उदकाची नाशाडी सुरू। लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरिल्ल्यान निसर्गीक झरो गायब। सरकारी शाळा बंद पडपाचे प्रकार सुरूच। 2018 ते 2025 या 7 वर्षांत 75 सरकारी शाळा पडल्यात बंद। आणि सांगोळडा नवे बायपास रस्त्याचेर फुटली उदकाची मुख्य पायपलायन। हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी। आता खबर विस्तारान। पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाक लागून पुलिसांच्या कडक बंदोबस्तान खापरेश्वर देवाची मूर्ती निमणे काढली। वड आणि मूर्ती स्थलांतरित करपाक विरोधी पक्ष फुडारी आणि समाज वावरप्यांनी खर विरोध केल्लो। मात सोमारा फातोडेर ही मूर्ती काढून आता गिरी व्हरून दवरल्या। सध्या वड स्थलांतरित करपाचे काम सुरू आसा। पळयात पुराय बातमी। पर्वरे खापरेश्वर देवाची मूर्ती आणि वडाचे झाड दुसरेकडे स्थलांतरित करपा वयल्यान लोकांनी राजकीय पक्षाचे फुडारी आणि समाज वावरप्यांनी खर विरोध केल्लो। ज्या जाग्याचेर वड स्थलांतरित करतले त्याच जाग्याचेर श्री खापरेश्वर देऊळ बांधतले असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले। पूण लोकांनी बोवाळ करीत आक्रमक भूमिका घेतिल्ल्यान मामलेदारान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून वडाचे झाड दुसरेकडे स्थलांतरित करपाक आणि देऊळ मोडपाचे काम थांबोवपाक सांगले। मात सोमारा फातोडेर पुलिसाच्या कडक बंदोबस्तात ही मूर्ती काढून आता गिरी व्हरून दवरल्या। वड मुटोवपाचे काम सुरू आशिल्ले। आता ह्या वडाचे 3 भाग करून चुकूर वाठारात स्थलांतरित करतले। आणि उपाधी करायचा पुढच्या लोकांनी आणि ज्या तरेन लोकांनी पळयला आनी देवस्थानाचें हिंदू देवस्थानाचें बोध घेवपाक जाय आनी आतां हुशार जावपाक जाय। आमी कितें तें सरकाराक विचारपाक जाय, प्रमोद सावंताक विचारपाक आनी सगळ्या मंत्रिमंडळाकूय विचारपाक जाय। हेंच आमचें कितें ना म्हणल्यार आज आतां ह्या फातोडेर आख्ख्या गोंयकारांक आख्ख्या गोंयकारांक आमी एकच कितें मागणी आसा आनी कांय ना। कितल्यांक आतां मूर्ती काडली हांगासरली? आज तेंच सांगलें न्ही तुका, भटजी आसा पळय हांगा, भटजी म्हळ्यार सगळ्या ताजी स्नान केलें, गोमूत्र छिडकेलें आनी बरे भशेन आमी ती पुजा केली। पुजा केली आनी काही 1-2 मिनटां भितर कितें म्हणल्यार मूर्ती काडपाक चालू केली। मूर्ती काडून आतां खंय येयल्या? आतां मूर्ती खंय वयल्या तें आमकांय खबर ना, कित्याक आमचो जो पळय देवस्थानाचो मनीस आसा ताणें सांगलें की आमी मूर्ती काय घेवपाची ना। मूर्ती घेवपाची ऑर्डरच नाशिल्ली काडपाची, देवस्थान उडोवपाची ऑर्डर नाशिल्ली। म्हणजे सगळें काडलां आनी म्हाका खबर ना कितें जाता तें हाजें मुखार कळ्ळें तुका। आता सकाळी कितल्यांक जे घुमटी आणि मूर्ती काढली गेली? हय, कितल्या वरांचेर काढली गेली? 3 आणि मागीर ती खंय व्हरून दवरली, स्थापीत केल्या? आमी थंय कंटेनर एक आसा, आमचो कॉन्ट्रॅक्टराचो कंटेनर आसा, टेम्पररी तो कंटेनर बरो, तेका डेकोरेशन बी केला, साफ सफाई केल्या आनी थंय दवरला टेम्पररी। कार्तिकाक हांवें 25 तारखेर फोन केल्लो आनी तेका विचारलेले, बाबा तूं जागो दी, आमी तुका टेम्पल बांदून दिता। तेणें म्हाका सांगलें 2 दिसांनी तुका आपूण जागो दिता, 26-27 तेच्या उपरांत तेजी जाग ना। 25 तारीख आतां काल सकाळी फुडें त्या परतो फोन केल्लो, तो म्हणून आपणा कडेन जागो बी कांय ना। सद्याक आमी विथ रिस्पेक्ट टू रिलिजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज आमी थंय ती मूर्ती काडून दवरल्या। इन 2019 पेटिशनर हांगासरले पर्वरचे जेन्ना कोर्टान गेल्ले आनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कन्सेंट टर्म्स तेंच्यांनी फायल केल्ले बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 आनी ताचेर क्लियर बरयल्लें आसा ही स्ट्रक्चरां
सर्वे नंबर 393/3 ह्या जाग्यार आसा ती काडपाक जाय आनी केअरटेकर कार्तिक कुडणेकर कपरेश्वर देवस्थान हाची सिग्नेचर आसा त्या प्रमाणे ऑब्जेक्शन त्यांचे कांयच ना अशें जालें आमकां इश्यूच ना. Of it, so I don't want to say too much, but the tree has many parts. It's not just one trunk, there's many trunks. So the challenge is being able to lift all the trunks because they're all separate units. It's a very challenging job to lift all the trunks at the same time. They have used three cranes. So the attempt is being made to keep it all together and bring it. But now they are asking us to move because we have to do the lifting. So please, we'll discuss this after. स्नेहा असोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळे वाठारांत जाल्ल्या हिट एंड रन अपघातांत एका 32 वर्साच्या तरणाट्याक जागेरूच मरण आयलें. संतोष नायक अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा. रस्त्यान चलून वतना एका गाडयेन धपको दिल्ल्यान संतोषाका जागेरूच मरण आयलें. गाडयेन ताका धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. कुंकळे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. ह्या वाठारांतलो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान थळाव्यांनी बायपास रस्त्याची मागणी केल्या. हो रोड हो आतां एक्सिडेंट जालो म्हणटा हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो परत वायडींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो परत कसले सुटापाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात टेलर येतात ताका लागून रोड पावना हो. आनी मागीर जाता मागीर ह्यो गोश्टी करता लोकांनी आज असोच करून जीव गेलो न्हू. ताचे कडेन आतां बरें आतां भुरगो तो चलो न्ही ताका मारलो आनी तो गेलो ताका जीव गेलो ना. आवय बापायक तो ना भुरगो ना जावन गेलो तेगेलो. गाडी मारून गेली ताका. गाडी मारून गेलो ताका. मागीर तुमकां कशें कळ्ळें? जेन्ना आमी गाडी मारून गेले तेन्ना आमकां घरा कडेन पुलीस येयले. आमगे देवळाचो उत्सव आहलो थंय आमी ते माना लेबर आहले आमचे. तेन्ना ते पुलीस येयले ते पुलीस म्हणपा लागले आमकां आनीक अशें अशें जालां म्हणून तर पूण वाळे म्हणपा लागले. पेट नेम ताका वाळे म्हणटाले. म्हणटकीर ते आमगे तेन्ना तेंगे घर दाखयलें तांकां. मागीर आमी हांगा स्पॉटार येयले आमी. पण हे रोड कशें बायपास जावपाक जाय तो जाय. सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. रोड जावपाकूच जायो नाल्यार अशें करून जिवूच वयतलो जाल्यार लोकांले जीव सेफ जातले. डेली एक्सिडेंट जाता. डेली एक्सिडेंट हो तो आमच्या बार्डी साकून तो हॉस्पिटल साकून तो हो साकून म्हणल्यार रोड सामके डेंजर जाल्ले आनी ह्या स्पॉटार जाल्ले एक्सिडेंट जाल्ले लोक सगळे मेल्ले काबार जाला सोंपलात. त्या भुरग्यां नांव कितें? त्या भुरग्याचें नांव संदीप नायक. संदीप गुणा नायक. गोंयांत सद्याक अँब्युलन्सी उण्यो पडटात. आमकां आनीक अँब्युलन्सींची गरज आसा. आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तेच बरोबर जीएमसींतल्या हॉर्समॅन वाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो. हे हॉर्समॅन वाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. गोंयांत सद्याक अँब्युलन्सी उण्यो पडटात. आमकां आनीक अँब्युलन्सीची गरज आसा. आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. त्याच बरोबर जीएमसींतले हर्ट्स व्हॅनवाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो. हे हर्ट्स व्हॅनवाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. कितें जालां की आयज रिस्पॉन्स टायम कमी जावंक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा की आमकां कमीत कमी 75 चे वयर आमकां एम्ब्युलन्सीस जाय. 10 एम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन 75 ऑन रोड एम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय. आनी ते एम्ब्युलन्सीस आमकां प्रपोजल आमी ऑलरेडी घातलेले आसा की पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स आमकां वाडोवन आमचे चर्चा आमी करतलेच. पूण हे आमकां कितें जालां की आमचे रिस्पॉन्स टायम एक विशय जालो पूण आयज रिक्वायरमेंट बी वाडले. आयज प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां वेगळ्या तरेतले कॉल्स जे येता की ते हँडल करपाक मुश्कील जावंक लागले. पूण आमकां ते ओवरऑल आमकां नॉट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमकां हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी आयडेंटिफायड केल्या. वी हॅव टू एक्चुअली आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट. इतल्या वर्सांचो आमकां अनुभव आहा पूण ते हॉटस्पॉट्स बी बदलूंक लागले. आनी त्याच तरेन एम्ब्युलन्सीची संख्या वाडल्या तर आमी वाडपाचो प्रपोजल आमी घातल्या. ते वाडयल्या उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आहे. ते एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातला. ते एकदा जाग्यार येतूच आमी हे करतले. हर्समॅन सर्विसीस आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले त्याच आमी गोंया राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. हे माफिया सर्विसीस जे एम्ब्युलन्स सर्विसीस जे गोवा मेडिकल कॉलेजान गाजयता काय पॉलिटिकल पेट्रनेज घेवन गाजयता ते बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू परत हांवें केल्लो आसा. आतां हांव कोणी कितें म्हाका सांगल्यार हांव कसोच आयकपाचो ना. कित्याक गरीब मनशाक 20-24 हजार 25 हजार दिवन रातचे बॉडी व्हरपाक. अरे बॉडी
ते पेशंटाचे जे कोण एक्सपायर जाला ताका मातशी तरी सहानुभूती आसूंक जाय. सरकार आमचे आसतना आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करूं शकना आनी हे माफिया लोकांक अक्षरशः भितरडोवंक जाय. एम्ब्युलन्सवाले जे कोण लोकांक लुटतात त्यो आनी मनशाचे मरणाचेर बी ते पयशे करपाचो प्रयत्न करता. हांव जो पर्यंत आरोग्य मंत्री हांव खपून घेवचो ना. खंयच्यानी प्रेशर येवन दी म्हाका काय फरक सर काही क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एकीकडे उदका खातीर वळवळ आनी दुसरे कडेन निसर्गीक उदकाची नाशाडी सुरू आसा. लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयल्लो, पूण थंय जी निसर्गीक झर आसा तिच्या संवर्धनाची कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ली. ताका लागून हे झरीचें उदक गटारांत व्हांवन फुकट वता. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांत उदकाक लागून लोकांचे सामकेच हाल जातात. एके वटेन सैमीक उदका स्रोत चुकतात आनी लोकांक उदक मेळना. ताका लागून तळी आनी झरींचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें. पूण लोटलेच्या झरीच्या बाबतींत अशें कितेंच जाल्लें दिश्टी पडना. लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयल्लो. हांगासर एक निसर्गीक झरूय आसा. हे झरीचें उदक पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान लोटलेच्या गांवांक दिल्लें जाल्यार लोकांची उदकाची गरज भागता आशिल्ली. पूण हें उदक गटारांत व्हांवन फुकट वता. आतां पयलींच उदकाचें सगळें आतां मार्दळीचें डायवर्शन जावन आनी तें काबार जावपाचें आसा. सो हें सगळें आमचें नॅचरल जें आसा तें आमी तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो ते झरो हे सगळे जे झरे आसात दॅट इज दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्सीस. गव्हर्मेंट शूड रियलायज दॅट इज स्टॉप हिल कटिंग, stop all this destruction of our heritage, natural heritage ponds, lakes, spring. आणि सगळ्याकडे जर तुम्ही जाले इन द लास्ट 10 years also टोटल हिल कटिंग. सगळ्याकडे डोंगर पाचवे आसा ते ब्रावन जाल्ले आसा आनी सगळ्याकडे डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड. गार्बेज उडयतात लोक झऱ्यांनी. ते न्हांवपाक वतात थंय सगळे डिस्ट्रॉय करता, पितात, बाटल्यो फोडटा आनी तेंय चल्लां. सगळ्या झऱ्यांकडे सगळें तें चल्लां. पोल्युशन इज गोईंग ऑन. So natural heritage जो आमचो आसा ते should be protected. Sustainable development is just become a cliched fashionable term. ताका फक्त बुकानूच पळोवपाचो तो. In reality we are not sustaining a balance between natural ecosystem and our development. We are not against development. Development is high, but not at the cost of nature. Hill cutting करून मागीर सगळे ट्री कवर डिस्ट्रॉय करून झरे जे आमचे नॅचरल सोर्स जे आमकां नेचरान दिल्यात ते डिस्ट्रॉय करून आमकां तसलो डेव्हलपमेंट ना. गोंयान आमी खूब कडेन अशें पळयलां की मार्च, एप्रील, मे हे 3 म्हयने सुरू जाले जाल्यार गोंयान उदकाची खूब अशी शॉर्टेज आसता आनी खूब कडेन उदक ना, उदक मेळना म्हणून लोकांचे हाल जातात. जाल्यार हांगा आमी तुमकां दाखोवंक सोदतात की हांगा दोंगर कापलेलो आसा पूण जो झरो आसा, जो दोंगराचो जो झरो आसा तो कसो व्हांवता. हेकाच लागून खंय तरी अशें चिंतूंक जाय की जे आमकां डेव्हलपमेंट म्हणटात आमी, जे डेव्हलपमेंट आमकां जायच. हो रस्तो जो जावपाक हांगा जायच आशिल्लो, पूण हे जे डेव्हलपमेंट करता आसतना जेका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून एक शब्द आमकां प्रायमरी स्कुलांच्यान शिकयल्लो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे पर्यावरण राखून कशें डेव्हलपमेंट करप हेजेरूय आमकां खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजेरूच आमकां खंय तरी फुडें सरपाक जाय. तेजें मेन उदाहरण, बेस्ट अशें उदाहरण आयज हे लोटले आमी तुमकां दाखोवंक शकतात की हांगा जो झरो आसा तो झरो आजून आयज आमी मार्च म्हयन्यान आसात जाल्यार मार्च म्हयन्यान आसून सुद्दां हो जो झरो आसा तो कसो व्हांवता. जर हो दोंगर हांगा कट करूनाशिल्लो आनी हो झरो आसा, हे जे उदक आसा ते दोंगरानूच उरलेले जाल्यार ते मार्च, एप्रील, मे हे जे 3 म्हयने आसात ह्या 3 म्हयन्यान शेजारी जे गांव आसात त्या गांवान हे उदक पावता आशिल्लें. पूण हो दोंगर कट केल्ले कारणान हो जो झरो आसा तो कसो व्हांवोन एक बारीकशे तेणी गटर टायप केल्ले आसा, त्या गटरांतल्यान व्हांवोन हे उदक वेस्ट जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, लोटलेसून. कोंकणी आनी मराठी शाळा बंद पडच्यो ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता खरे, पूण एक एक करून सरकारी शाळा बंद पडत आसात. 2018 सावन आतां मेरेनचो आंकडो पळयलो जाल्यार 2018 ते 2025 ह्या 7 वर्सांत आतां मेरेन 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. पळयात पुराय बातमी. सरकार कोंकणी आणि मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळांक वाटोवपा खातीर जायते यत्न करीत आसा. अशें आसले तरी सरकारी शाळा मात बंद पडपाच्यो थांबनात. फाटल्या 7 वर्सांत 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. सरकारी शाळा बंद पडपाचें मुख्य कारण कितें तर सरकारी शाळा आशिल्ल्या वाठारांतूच खाजगी शाळांक परवानगी दिवप. एकदां ह्यो खाजगी शाळा सुरू जाल्यो की त्यो सरकारी शाळांनी वचपी विद्यार्थ्यांक आपले कडेन वडून व्हरतात. 2018 ते 25 मेरेन बंद पडिल्ल्यो सरकारी शाळा. वर्स 2018-19 13, 2019-20 10, 2020-21 12, 2021-22 8, 2022-23 10, 2023-24 14,
2024 ते 25 आता मेरेन 8. आणि ताका सोल्युशन म्हणजे म्हाका दिसता ते म्हणजे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॅरेंट्स. पालक जे आसा पळय एक समाजाचो घटक म्हणून समाजाचो उपयोग करून समाजाचो सहभाग शिक्षणा भितून वापरून हे शिक्षण जे आसा ते सर्व समावेशक अशा पद्दतीचे करपाचे अशें NEPन सांगले आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता हेचेर एक सोल्युशन म्हणजे पालकांक ह्या शैक्षणिक प्रक्रियेन सहभागी करून घेवप. दुसरो भाग आसा तो म्हणजे सरकाराच्या शाळा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो सरकाराच्या एक छत्रा खाली आसा. त्यामुळे असो एक प्रोग्राम जो गोंयभर राबोवंक शकता अशा पॅरेंट्सांक वापरून आणि समाजाचे वेगवेगळे घटक वापरून करपाक जाता. उदाहरणार्थ सगळ्या गोंयच्या शाळां खातीर रिडींग अँड रायटिंग चॅलेंज घेवपाक शकता. काही समाजातले लेखक आसतले, काही बरे ऑरेटर आसतले, तांकां घेवन तांची कमिटी करून त्यो बंद पडण्यापासून थांबतल्यो आणि परत एकदा सरकारी मराठी शाळा फुलतल्यो हे सगळे इम्प्लिमेंट केल्यार अशें म्हाका दिसता. The government can't handle the government schools properly and they are closing down. They are directly shifting to NEP, which is another new ball game. So what about the children who could go to the schools? Proper teachers, proper infrastructure is not in place, and then you're introducing NEP, which is mandatory that infrastructure should be in place. So I don't know how they're balancing both the ways where they're closing down government schools and also they're introducing NEP. I feel that children are going to be very stressed out, and mostly I think so the children are going to be like guinea pigs. They're going to be trial errors, and the children who are going to be witnessing this and attending classes are going to be the sufferers. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. सांगोळड्या नवे बायपास रस्त्याचेर उदकाची मुख्य पायपलायन फुटली. रस्त्याच्या मदींच ही पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्या. हाका लागून नव्यानूच डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्याचेर बेगो पडल्यान येरादारी करप्यांक हो रस्तो धोकादायक जावपाची शक्यताय आसा. सांगोळडा बायपास रोड आसा थंयसर आनी हांगा येवपाचें कारण म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगासर असो रस्तो जी उदीक आसा ते हो रस्तो पूर्ण भरलेलो आसा. मेन म्हटल्यार हांगासर मधोमध हायवेच्या जी मेन उदकाची पायपलायन आसा ती बस जाल्ली आसा आनी त्याच कारणाक लागून जो रोड आसा त्या रोडाकूय क्रॅक पडलेले आसा. खरें म्हणपाक गेल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात तेंच्या मेरेन ही गोष्ट पावल्या कारणान ती खबर ना, पण ऑलमोस्ट 5 ते 6 वरां जावन घेतली आसा आनी हे जे उदीक आसा ते हांगासर हजारो लिटर उदीक आसा ते वेस्ट जायत आसा. म्हाका कन्सर्न ऑथॉरिटीजां कडेन की हांगासर बेगींतल्या बेगीन येवन हो जो उदकाचो सुटाव आसा आनी पायपलायन जी बस जाल्ली आसा तेची कितें तरी तोडगो काडचो. सध्या ब्रिजाचें काम चालू असल्या कारणान पर्वरी जो रोड आसा तो हांगासर जायतो आसा. ज्या नवीन रोडांतल्यान हेवी व्हेहिकल्स न्हू तर बाकीचे व्हेहिकल्स जास्त प्रमाणात हांगासर वच करतात. तेका लागून हांगासर ही जी हो जो रस्तो आसा तो आनी खंय तरी क्रॅक जावं शकता आनी किती वायट घटना हांगासर घडूं शकता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा अकोटे. पोर्तुगीज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इन गोवा अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर एक जागृती कार्यावळ दिवचली जाली. दिवचलच्या सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टान सोमारा ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. हे कार्यावळीचो वकिलांनी लाव घेतलो. दिवचल तालुको कायदो सेवा केंद्राच्या सहकार्यान मुंबईच्या अस्मिता कायदो महाविद्यालयान पोर्चुगीज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इन गोवा अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर एक जागृती कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीत न्यायमूर्ती वसीम रिजवी हांणी पोर्चुगीज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इन गोवा ह्या विशयाचेर जाल्यार प्रोफेसर केशव तिवारी हांणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. दिवचलच्या सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्टान सोमारा ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळीचो वकिलांनी लाव घेतलो. For over 450 years, during which the Portuguese civil code was introduced. While it was under the Portuguese rule, this code was introduced in 1867. And unlike British rule in India, where personal laws were religion based, the Portuguese implemented a single legal system for all communities in their territories. Even after liberation in 1961,
the Indian government allowed the continuation of this legal system instead of replacing it with the Indian personal laws. This decision wasn't just about legal continuity. It was an acknowledgement that Goa's civil code provided progressive and equitable right to this day. It remains the only Indian state with a truly uniform civil laws governing marriage, divorce, and inheritance. And how it will be paperless when artificial intelligence is coming? Now, the definition of literacy, madam, and illiteracy. 1950 जब भारत आजाद हो रहा है तो जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था वो इलिटरेट. 70s के आसपास जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इलिटरेट. 80s के 90s के आसपास जिसको कंप्यूटर नहीं आ रहा है वो इलिटरेट. 2000 के आसपास जिसको आईटी नहीं आ रहा है वो इलिटरेट. 2002 आने वाला जनरेशन जिसको लॉ नहीं आता वो इलिटरेट. इंडिया मल्टीलिंगुअल है, इंडिया को इंग्लिश आता है, इंडिया को कंप्यूटर आता है, इंडिया को लॉ भी आने लगा है. और अब वो इलिटरेट है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता है. और आने वाला जो जनरेशन है, द फोर्थ कमिंग जनरेशन, he is illiterate if he is learning artificial intelligence. If it is going to be a part of your system. So first thing, to get trained to know it and harmful effect, whether it is going to snatch our jobs. The only thing, the style is changing. टाइपराइटर था, टाइपराइटर के बाद आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. Only the style is changing. To get it skill. Survival of the fittest, friends. Survival of the fittest. I have a limited time, and limited time we will take lot of questions regarding AI and judiciary. What in this limited time we have said is a little what history about AI when it was first coined, and everything is artificial intelligence which is automatic and doing the work like human. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुडचड्यार उबे जाल्ल्या भलायकी केंद्राचे पुराय श्रेय हे थळावो आमदार निलेश काब्रालाचे. कुडचड्या वेले हेल्थ कॅम्पाचे उक्तावणाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. हे वेळार आमदार निलेश काब्राल, जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार आनी हेर वरिष्ठ दोतोर हाजीर आशिल्ले. देशा खातीर आयज जे हॉस्पिटल जे आमी पळयता, हांव तेच डॉक्टराक विचारतलो की फाटल्या फावट जेन्ना हांव आयलो आनी आतां कितें फरक जाल्लो आसा. आतां कितें आहा की हांव उलयता तेजेर, पूण तेजे पयलीं आमी हे कॅम्प्स आनी हे गोवा मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमांतल्यान आनी त्याच बरोबर आमचे इंटिग्रेशन आमी जे केल्या हेल्थ सर्विसीस आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमचे डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजीचे प्रत्येक गांवांत वचून लोकांक वेगळ्या तरेचे स्क्रिनींग आनी वेगळ्या तरेचे आमी लोकांचे आनी प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाचो हांव प्रयत्न आमचो चालू आहा. निलेशान खूब कश्ट केले हे हॉस्पिटल. हे जर श्रेय वचूंक जाय हॉस्पिटलाचे कोणाक वचूंक शकना, ते वचूंक जाय फक्त निलेश काब्रालाक, कित्याक तेणी ह्या तरेचें परिवर्तन आनी तेणी हे हॉस्पिटल उबें करपाचो प्रयत्न केलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा डिक्लेअर केलें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूच तेजे रिक्रुटमेंट केन्ना जातले तेन्ना ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून रिक्रुटमेंट जातले. फेसिलिटीज तांकां जशी जाय त्याच तरेची फेसिलिटीज दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. हांवें जे शब्द सांगला हे इतले हॉस्पिटलां बांदून जावचे ना, ते हॉस्पिटल पूर्णपणे कमिशन करून लोकांनी म्हणपाक जाय की आपल्याक त्या तरेची सेवा गावता. मागीर आमी म्हणूंक जाय निलेश वावुरता, निलेशाक जे कितें तेंको दिवंक जाय ते हांवें ऑलरेडी फायलीच्या माध्यमांतल्यान दिल्ले आसा. बाकीचे गोश्टी पूर्ण करपाचो केन्ना मेरेन जावंक जाय. म्हणजे आतां हांव सेंटर ऑफ एक्सलन्स इवन गोवा मेडिकल कॉलेजान करता. डॉक्टर निशीत शाह, डॉक्टर अमित मायदेव, थंय तरी वयर सकयल केन्ना केन्ना कांय गोश्टी जातात त्यो. आनी हे पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स जे आमी बांदल्या, जे बाब निलेश काब्रालान इनिशिएटीव घेवन बांदला, ते पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स आमकां फंक्शनल फुल्ली करूंक जाय. म्हणजे तितको लोड सावथ गोवाचेर येतलो तितको लोड जीएमसीचेर कमी जातलो. ते बांदून इतले व्हडले हॉस्पिटल बांदून जर आमी ताका फूल फ्लेज ऑप्टिमम युटिलायझेशन करूंक शकले ना आनी कांय स्पेशलिटीज हांगा दिवंक जाय. आनी हें करपाक कांय हरकत ना. गोंयचे इतलेय स्पेशलिस्ट भायल्यान गोंयान येवंक सोदता. म्हाका कळना आमी खंय तरी म्हाजे डिपार्टमेंट पूर्णपणे प्रयत्न करता, पण म्हाका आनी मेहनत करची पडटली हे सगळे गोष्टी जाग्यार. माझी आणि सगळे थळावे लोकप्रतिनिधींची एकूच अपेक्षा आसा की कुडचड्या वयल्या हॉस्पिटलात सगळ्यो सोयी सुविधा बेगोबेग सुरू जावच्यो म्हणून आमदार निलेश काब्राल उलयलो. इनॉग्रेट करून ऑलमोस्ट आमची सकाळी फुडें ऑलमोस्ट 500 पेशंट रजिस्टर जाले. आमचो स्पेशली आमचे डीन बांदेकर बाब, त्याचे स्टाफ घेवन आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस रुपाबाय, तशेंच डॉक्टर आयरा डेंटलाचे सगळे तेजे स्टाफ घेवन आमचे कुडचड्या मतदारसंघान
हांगा तपासपाक लोकांक येयल्या म्हणून हांव पयलीं विशेश बाबा देव बरें करूं म्हणटा. इतलेंच मागता की हे हॉस्पिटल जे आमी आतां याद केल्या हांव CMाकूय याद करता आनी हॉस्पिटलाचे जे आमकां जे हांगा सर्जरी वॉर्ड बाकीचे वॉर्ड आमी चालू केल्या ते बेगीनूच चालू जावपाक जाय. हेजे खातीर आमी प्रयत्न करता. हें केलें जाल्यार मागीर फुडें आमचे GMCचेर आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर कमी लोड पडटलो. सो म्हाका दिसता हे आमी 80 बेडेड मेल 80 बेडेड फिमेल 25 बेडेड गायनेक वॉर्ड प्लस हांगा सर्जरी वॉर्ड अशें करून जे केल्ले स्थापना केल्ली मनोहरभाई पर्रीकर आसतना हेजे मान्यता दिल्ली. डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा म्हणजे हांव ताका याद करता पयलीं मिटींग जाल्या आनी डॉक्टर रुपान फायल बूक केल्या की हांगा हॉस्पिटलाक आमी डॉक्टर अपॉयंट करपाक. सो म्हाका दिसता हो मेगा कॅम्पान दाखोवन दिता की हांगा लोकांक ह्यो सुविधा जाय आनी कंटिन्युअस सुविधा आसच्यो हेजे खातीर हांव धडपड करता आनी म्हाका खात्री आसा ह्यो जातल्यो म्हणजे फुडें. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय